पयलेच फावटी पणजी मतदारसंघ हो भारतीय जनता पार्टीच्या हातांतल्यान गेलो हाजो आमकां खेद आसा, आमकां दुख्ख आसा. वैयक्तीक म्हाकाय हो सीट गेल्ल्याचें दुख्ख आसा. पण पार्टीच्या वतीन आमी परत एकदा संघटनेचें काम पणजेंतल्यान मोठ्या प्रमाणात वाडयतले. आनी तसो जर तुमी कंपॅरिजन करीत खंय आमचें गणीत चुकलां हें आमकांय कळूंक ना. कारण लोकसभेक आमी पणजे मतदारसंघ जिखले, बट विधानसभेक तो आमी जिखपाक शकले ना. हाजें दुख्ख आमकां आसा. बट संघटनेच्या दृश्टीन आमी वेवस्थीत रित्या कामात लक्ष दिवन परत तो सीट नेटान निवडून हाडपाचें आमचें काम आसा. येस, आय हॅड एनालायज इन नॉर्थ इट इज दे ऑल पीपल हॅव सपोर्टेड अस डेफिनेटली. In south there is mixed reaction. Not only that, there are so many other reasons are also there. 2-3 other constituencies the last time they had given us the majority, but this time it is not. In the last 2014 election they had given 2-3 in Margaon. Actually the last time we got the 1000 lead, but this time the 2000 lead had gone to them. That's why we can't say only the mining people. जरी आम्ही म्हटलें आतां तशी पळोवंक जाल्यार आमची 2-3 कडेन लीड कमी जाल्या. आमी फक्त सुदीन ढवळीकाराचो झटको असो म्हणूंक शकना. कारण तशी पळोवंक जाल्यार सांग्यार आमकां फाटले फावटी मोठी लीड मेळ्ळी, सावर्ड्यान आमकां मोठी लीड मेळ्ळी, कुडचड्यान आमकां लीड मेळ्ळी, मडगांवान आमकां लीड मेळ्ळी, केप्यां लीड मेळ्ळी, आमकां मार्मोगोवाच्या 4 म्हणून चड लीड मेळ्ळी. थंयसरूय कमी जालो. त्या खातीर आमी नॉट ओन्ली तसो पळोवंक जाल्यार आमकां थंयसर आमी 1000च्या लिडीन आसा अजुनूय बी मडकय. असेंब्ली एक्चुली टेंटेटिवली आमकां 31 जुलयच्या पयलीं घेवपाक जाय. वोट ऑन अकाउंट जो आसा 31 जुलय पर्यंत आसा. म्हणजे केन्ना तरी जुलय म्हयन्यान जातले. डेट इज नॉट फायनलायज. बाकी सहकाऱ्यांच्या बरोबर डेट डिसायड करून ती ठरोवची पडटली.